ज्या प्रमाण केंद्र सरकाराच्या आस्थापनांनी घोटाळो आसा तसो राज्य सरकाराच्या कारभारांत लेगीत गुड्डुले सावा आसात। ते खातीर सीबीआय कडे कागाळी ना अशें जावकूच जायना। सीबीआय कागाळ करपाक लागपी संकेतस्थळ, फोन तशेंच हेर यंत्रणा कार्यरत नाशिल्ल्यान सीबीआय कडे कागाळी करपाक आडमेळी येतात। तशेंच कागाळ केल्ल्या ती दबावा खाला येवन चिड्डुपाची प्रकरणां जातात। तशेंच उंचेल्या पावंड्यावयलो केशींचो तपास खंय पावला ताचोय पत्तो ना असोय आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विन गोम्स हांणी केला। म्हापशा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे जे एजन्सीज आसा गोंयांत, डिपार्टमेंट म्हणा, मागीर ते एजन्सीज म्हणा, गोवा शिपयार्ड म्हणा, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, एमपीटी म्हणा, आता एमपीए जाला, अशे खुबशे संस्था ज्यो आसा तांचेर कंट्रोल एंटी करप्शनाचो सीबीआय कडेन आसा। आता केसीस कित्याक येना? विजय बाबान सांगला तांची वेबसायट चलना, तांचे फोन चलना, एक मेकॅनिझम ताणें लोकां मुखार सारको हाडूंक ना। असो सारको जर सुरक्षीत जर हाडलो आनी जो कंप्लेन करता ताची सिक्युरिटी जर पयली जाल्यार खूब लोक येवपाक शकता। कित्याक सेंट्रल गव्हर्नमेंटान करप्शन ना अशें ना, जशें स्टेट गव्हर्नमेंटान आसा तशें सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा। स्टेट गव्हर्नमेंट आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट एकाच कायद्या खाला चलता। प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट तेय चलय, सेम लॉ एप्लायज देर आनी सेम लॉ एप्लायज हियर। हांगा इतल्यो केसीस पेंडींग कित्याक आसा? कित्याक हांगा ताणें विजयान सांगला ते भाशेन दबाव येता। केस फायल केली की दबाव येता।